सुनीलान एक आर्ग्युमेंट काढलो, बरो आर्ग्युमेंट, की सुनील म्हणटा की ग्राउंड रियलिटीचो मेळिल्लो फील जंय तू सांगता की अराउंड 1,500 ते 2,000 मार्जिन आसपाक शकता आणि एक एक्झिट पोला भितर जो फील मेळ्ळा जंय येदी व्हडली डिस्क्रिपन्सी दिसता. ताजो आर्ग्युमेंट हा की वाय इज दॅट डिस्क्रिपन्सी, की वोटर एक गजाल जी उलयतात एक्झिट पोला टायमार आणि तू जो आपल्यालो फील सांगता ग्राउंडा वेलो, वाय दर इज डिस्क्रिपन्सी अँड व्हॉट इज द रिजन. ओके, ग्राउंडार आमी सुमार 200 लोकांक मेळयले आणि हय 200 लोकांक मेळ्ळे जेणे पर्सनली उरले, तितूंतल्यान तो डेटा तयार जाल्लो आहा. दुसरी गजाल एक डिफरन्स मेळटा म्हणटा पळय न्हू हितून मार्जिनान, जो बीजेपी जिखल्यार मार्जिन खूब कमी आसतलें अशें आमी म्हणटा. खुबशे वोट आमी लोकां कडेन गेल्या उपरांत लोकां कडल्यान इनपूट घेतले, खुबशे वोटर अशे आसले जे बीजेपी म्हणून जर परिकार म्हणून मत घालताले आनी तो परिकार आतां ना. जे परिकारा नांव फुडें ते बोट मारताले तर तो परिकार ना, ते सिद्धार्थ कुंकळकार येयला. ह्या मतांचेरूच सगळे आहा. ती आनी ती भायर सरली, परिकाराच्या हितूंतल्यान भायर सरली, ती कोणाक वयतली तेवूय एक क्वेश्चन आहा. तितून डिफरन्स जातलो. आमी 4,000 4,500 ते 5,000 मेरेन काँग्रेसीची मतां म्हटली जाल्यार तेंच्यांनी जे एग्रेसीव कॅम्पेन तेंची केन्नाच जावना तशी केल्या, तितूंतल्यानूच तेंचे वटेन थोडी मतां येतली आनी ती तेंची आनी मातशी वाडपाक शकता. तितूंतल्यान डिफरन्स सारको करपाक लागलो. थँक्यू लोकी. मेन काय म्हाका दिसता बीजेपी आनी काँग्रेस हांची स्ट्रॉंग वर्ल्डाची जर एनालिसीस आयली जाल्यार ती आमकां रोखडीच दी, जितली बेगीन येता तितली बरी. राजन बाब कितें म्हणटा तुमी? आतां एनालिसीस ताणें ताचे हें आसा, म्हणजे कितें म्हणटा ताका लॉजिकल आसा. कळ्ळें. तो म्हणटा, हांव जो आर्ग्युमेंट करतालो की काँग्रेसची हांगा एक ठरावीक मतां जी आसा न्ही, इतलीं वर्सां आमी पळयता ती मतां काँग्रेसीक पडटाच. पण ह्या वेळार सुरेंद्र फुर्तादोन ज्या पद्दतीन प्रचार केला, आतां हांणी म्हणलें आपल्या वाल्मिकीन की काँग्रेसचे कोण येवना म्हणून, ना तशें जावना. काँग्रेसचे अनेक लिडर पणजी मतदारसंघात प्रचारा खातीर आयल्या. प्रताप सिंग राणे आयल्या, लुईजीन फालेरो आयल्या, पणकयकर आशिल्ले, विश्वजीत राणे आशिल्ले. डोर टू डोर ते गेले नासत. तशें बीजेपीचे येवना. मिनिस्टर कोण आयल्या प्रचाराक? एक्चुअली सरकार तांचें आसा, सगळी यंत्रणा तांची आसा. पणजीत जाय जाल्यार तांकां दीस रात हांगा तो त्या पद्दतीन प्रचार करून लोकांक हें करपाक जातलें अशें तेय येवना न्ही. म्हणजे प्रचार हो प्रत्येकान आपल्या पद्दतीन केला आणि तो तांचो हें आसा, ताणें प्रचार कसो करप हो प्रत्येकाचो आपापले. कांय वेळार अशें म्हणटा की फाटल्या वेळार परिकरान सांगलें तुमी कोण येवं नाका, गोंय आपूण सांबाळटा, आनी ताणें करून दाखयलें. मोदीन सेम सांगलें की तुमी गुजराताक येवं नाका, गुजरात आपूण हँडल करता. कदाचित ह्याय कॅन्डिडेटान म्हणलां आसतलें की आपूण आपल्या पद्दतीन आपणाक करपा दिया, जेन्ना गरज लागतली तेन्ना. ती जी एनालिसीस आहे की काँग्रेसीची एक 5 ते 5,500 मतां, इफ यू कन्सिडर 15,700 वोटिंग, आणि जर काँग्रेसीची एक जर 5 ते 5,500 मतां आणि इंडिपेंडन्सांनी समजा 1 ते 1,500 मतं काढली, स्टील बीजेपी इज टचिंग अराउंड 9,000 वोट्स. सांगतात तेच एनालिसीस, विच इज अ ह्यूज डिफरन्स. 15,000 वोटिंग जाले. 15,000तले तो म्हणटा की एक 5-5,500 हे फिक्स बीजेपीचे, काँग्रेसीचे सॉरी. सो ही 5.5 गेली. तो म्हणटा की केळेकार कमीत कमी 1,000 तरी काडटलो. दुसरो कॅन्डिडेट आसा सदानंद वांयगणकर, तो ना म्हणल्यार समजा अशें धरया की तो सांगता त्या कोतान एक ताणें समजा 1,000-1,500 किंवा 2,000 काडली, ही जाली 3,000 मतां. बरोबर. सो 5, 3, 8, 8.5 जाली. उरता कितली? 7,000 मतां. सो सिच्युएशन अशें आसा की हांव जो आर्ग्युमेंट करतालो की नेक टू नेक हो सारको तुका ह्या सिच्युएशना वयल्यान तुका लक्षांत येता. कदाचित अशें धरुया की हातूंतली मतां थोडी काँग्रेसच्या वटेन पडली, जी बीजेपीक आमी प्रिटेंड केल्या की 9,000 किंवा जे 8,000 बीजेपीची म्हणून. समजा हांगची मतां एक 1,500 समजा शिफ्ट जाली. तांणी जे रिजनींग सांगलां, परेशान जे रिजनींग सांगलां तातूंतल्यान समजा, आनी लौकिकान आतां जें सांगलां की भाई म्हणून मतां पडटालीं, आतां भाई ना. सो समजा ती मतां हें जाली जाल्यार कोणाक पडटलीं? समजा अशें धरुया की ती सुरेंद्राक पडली जाल्यार कितें जाल्यार डेंजरस. ऑल्सो फिलिंग द सेम थिंग की मनोहर पर्रीकार ना एज अ कॅन्डिडेट, हे सकाळी इशू घेतिल्लो म्हणून काय मतां काँग्रेसी वटच्यान शिफ्ट जातली काय ते वोटिंगाकच येवची ना? There are two ways to look at it, but what like I totally agree with my friend Mr. Rajan. What is the thing is that ever since he has stepped into Panjim 1994, people have always looked at him either as leader of opposition he'll be there, he will this thing, or as a chief ministerial candidate. So people have that personal vote bank is there. People would come specially only for him. Yes, it will make a difference in this election because he is not there. Though I mean he has put that will make a difference. And what happens with the Congress, though they have that fixed vote bank of around 4,500 to 5,000, they have never able to build on that. Correct.
You know, because they never had a strong, they don't have any organization in Panjim. I totally appreciate what Sunil said and what Mr. Luizin Falero is trying and giving the party cadre more power, and you know, that's a good step. It's a step in the right direction and not banking on many of the old leaders and, you know, the so-called tall ones and whatever. And he's giving an opportunity to the younger people to come out and what. But they've never had that organization to, you know, to build from 1994, because it's always been a Manohar Parrikar after then Panjim. And half the time, the Congress's biggest downfall has been the Congress leaders themselves. You know, it's been our present candidate. He has made a statement on this thing saying that I am responsible for, you know, Parrikar climbing the steps of the assembly. You know, so it's been so they just get that 5,000 and it doesn't really, now whether it will translate because he's not yes, a certain this might not come out or a certain thing might not vote for Siddharth because Parrikar is not there. But that you are feeling that vote share won't go to Congress. It wouldn't go to Congress. A small share could go to Congress. But in my opinion, I am still quite this thing that it will be comfortable. It will be a comfortable. Because Parrikar ना म्हणून जो मतदार असा, जो फॅक्टर, तो फॅक्टर बुजून दुसऱ्या कोणा मत मारतलो काय घडये मतदान करचो ना. असं मला दिसना कारण 71.20% वोटिंग झालं असे त्यांनी सांगले, म्हणजे 22,000 15,000 वोटिंग झालं. बरोबर. आतापर्यंत काँग्रेसचे मता मॅक्झिमम कितली आसा? दिनार तरकर जेन्ना राविल्लो 4-4.5 मतां ताका पडली. 5,000 धरा तुम्ही की काँग्रेसची वोट्स आसा. बीजेपीचे दर फावटी 6,000 वयर आसा, म्हणजे पहिली 4,000 5,000 6,000 असे वाढत गेले तांचे, आणि लास्ट हाका तर तांकां 11,000 मतां पडिल्ली. कमी जावन कितली पडटली? हे दोग जाण जे कॅन्डिडेट्स आसा ते कितली मतां फोडूंक शकतले? बरोबर. हो सगळो जर विचार करत नाही म्हाका अजूनही दिसता की एक कम्फर्टेबल लीड असता. कम्फर्टेबल लीड असता. सुनील, फायनल थिंग 71.20 इट हॅज क्रॉस 70. हाऊ मच फायनल तुझे एनालिसिस कितें? लीड, थिन लीड, विक्ट्री, नो विक्ट्री, कितें? I will not comment on the lead, but I will stick to my point that it is a victory for us. It's a victory, but you are not. Yes, but no, I will also take into consideration what my dear friend Kabir has said, that all this time it was for elections were for Parrikar and all this. These elections were fought on issues. This election was very much issue based, and that is the reason why BJP couldn't corner our candidate on any of the issues. They have failed on all the issues. Okay. And let me finish. See, the desperation of the defense minister of this country trying to pull out the voters out itself shows, because otherwise his work for last 20 years should have spoken. 20 वर्षाचो ताजो कार्यकाळ लोक आपूण जावन भाई आमी येता वोट मारपाक, तूं येवपाची गरज ना, सांगपाची गरज ना. His desperation may be the one of the example of it. Final comments. What is your take? It's a comfortable victory, thin margin victory, no victory, or a huge victory for BJP? I was going to depend on your exit poll, but because of that discrepancy, I am also confused. But I think it could be a comfortable victory. I think Mr. Parrikar not being there, I think the people would have not come out to vote. I don't think people came out to vote and voted for Congress. Congress's credibility has still not been built up over the last 3 years. So I think it would be a comfortable majority. What is strange for me is that the Delhi effect would have mostly shown in the independent candidates. Correct. Who are seen as 3% or less, seems to have no impact. So I think the people who have come out to vote, definitely BJP people have voted for BJP, Congress people have voted for Congress. So this cannot spring any surprises. I think so. It looks like. इतल्याचेर थांबता खूप interesting चर्चा झाली. Exit poll also sprung out some deadly statistics सारख्यो, and although there is discrepancy between what journalists are saying and what exit poll is saying, one thing I think the basic consensus is it is advantage BJP. आणि राजेंद्र बाब तरी म्हाका असं मातसो दुबावान पळयता, अजून म्हाका दुबावान पळयता. सो दिसता जो कोण जिखतलो टफ फायट आसतली. सो राजेंद्र बाब अजून दुबावान पळयता. सुनीलाक तर दुबाव आसतलोच सामको, सो ताजे बद्दल डावटच ना. बट रेस्ट ऑफ द पॅनल फील्स दॅट इट इज अ कम्फर्टेबल विक्टरी मार्जिन फॉर बीजेपी. इतल्याचेर थांबतात. रिझल्टाचे दीस सकाळी 8 वरां सावन आमी लायव्ह टेलिकास्ट करतले. अशेंच एक बरे पॅनल आमचे बरोबर आसतले, आणि थंय म्हाका दिसता एरिया वायज आनी एक्च्युअल वॉट पणजी हॅज सेड थंय आमी डिस्कस करपाक शकता. तुम्ही सगळे जाण आयले, आपली मतं मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.